न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण वास्कोतल्या चिल्ड्रन्स पार्कान बांदपी फूड कोर्टाचो अतिरिक्त भाग पाडचो म्हण सामाजीक कार्यकर्ते नजीर खान हांणी मुरगांव पालिकेक शिटकावणी दिल्या। जर पालिकेन ही कारवाय बेगिना केली ना तर न्यायालयाचो अपमान केला म्हण न्यायालयान वचपाची शिटकावणी खान हांणी पालिकेक दिल्या। RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। तुम्ही जाणा आसले की हांवें हे फूड कोर्टाचेर एक PL फायल केल्ले आनी PL फायल केल्ले वर्डिक्ट म्हाजे फेवरान आयले आनी इट इज पब्लिकाच्या फेवरान आयले वास्कोकारांचे। सो हाय कोर्टान कितें तांकां सजेस्ट केलें, इन एरिया ऑफ 4,349 एरिया टोटल एरिया, तितून परमिसिबल एरिया फॉर द फूड कोर्ट कमर्शियल एरिया इज 5%. सो 5% कितले जाता 270 ना 217. पण तेंच्यांनी कितें केलां 270.45 घेतला. सो 52.25 स्क्वेअर मिटर एक्सेस जाला. सो कोर्टान तांकां सांगलेलें ते डेमोलिश कर म्हणून. इन्स्पायट ऑफ कोर्ट ऑर्डर तेंच्यांनी कितें केलां, डेमोलिशन कांय करूं ना आनी तेंच्यांनी काम परतून प्रोग्रेस केलें. जे पाथवे केले, इलेक्ट्रिकल फिटींग केले, हे अंडर द कंटेम ऑफ द कोर्ट. ओके, तेजे मागीर हांवें कितें केलें, तांकां लेटर घातलें. लेटराचे रिप्लाय दिवना लेट दिले तेणी. मागीर आमी कंटेम ऑफ द कोर्ट फायल केलें. कंटेम ऑफ द कोर्ट फायल केलें समते म्हाका 2 दिसान लेटर रिप्लाय आयलो. रिप्लाय कितें आयला की आमी हायकोर्टाचे कितें कितें ऑर्डर आसा ते इम्प्लिमेंट केला म्हणून. इम्प्लिमेंट केला जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका कॉमन सर्वे करून दाखोवपाक जाय की बाबा 52.45 स्क्वेअर मिटर तुम्ही डेमोलिश केला. आणि हांव तांकां चॅलेंज करता की तुम्ही 52.45 डेमोलिश करूं ना. तुम्ही वायलेट करता, एवरी लॉ वायलेट करता. तुम्ही मुद्दम दादागिरीन लॉक घातला की कोण वचून भितर मेजरमेंट घेवपाचें ना. आणि एडिशनल इन्स्पायट ऑफ दॅट एडिशनल काम केला हे फुटपाथ सारकें म्हणजे फूड कोर्टा कडेन पावला. सो हिंगा भुरग्यांचे खेळपाचें कांयच उरूं ना. हायकोर्टाचे तुम्ही कांयच मान्य घेना. सो तुमची दादागिरी जालें न्हू. आनी तुमी म्हाका बरयता की बाबा वी हॅव इम्प्लिमेंट द थिंग. कोर्टान स्ट्रिक्टली ऑर्डर केला फ्रॉम 4,349 परमिशेबल एरिया फॉर द रिक्रिएशन आनी फूड कोर्टाचे इज 270.45 स्क्वेअर मिटर. तेंचे स्वता एडवोकेटान थ्रू जी सोडा एडवोकेट तेन सांगला वी हॅव डन द मिस्टेक, वी हॅव गॉन बियॉन्ड द परमिशेबल एरिया दॅट इज 6.2 -5. सो 1.2 तेंच्यांनी मायनस करपाक जाय, डेमोलिश करपाक जाय. सो 1.2 इज इक्वल टू 52.45 स्क्वेअर मिटर एक्सेस. सो आतां तेंच्यांनी कांयच करूं ना. तेंच्यांनी काम चालू केलां. हांवें आयकलां ते आतां फूड कोर्ट ऑप्शनान बी घालतले. सो हांव CPक, CO आनी जी सोडा चेअरमॅनाक रिक्वेस्ट करता की तुम्ही येवपाचे, जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाचे, जॉयंट मेजरमेंट घेवपाचे आनी मागीर फुडें सरपाचें. ना जाल्यार आय वील गो टू द कोर्ट फॉर द कंटेम. आय हॅव ऑलरेडी एप्लायड आनी केन्ना रिजल्ट दितले खबर ना. सो तुमकां मागीर हेवी पेनल्टी पडपाक शकता. तुम्ही कोर्टाचे एगेन्स्ट वचपाक लागला. तुम्ही तर अशें पब्लिकाक आयकना, आतां तुमी कोर्टाचे बी एगेन्स्ट गेला म्हणल्यार लॉ तुम्ही टोटली काबार केला. कितें तरी मान दवरा मरे, कोर्टाचें मान दवरा मरे. अबे आय गॉट अ प्रूफ. हांव फक्त उलयना. एक गार्डन आसा, गार्डन आनी इज अ चिल्ड्रन पार्क म्हणून डिक्लेअर केला. बट एज पर द मद्रास हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आनी एवरीथिंग, प्लेग्राउंड और गार्डन कॅनॉट बी कन्वर्टेड इंटू कमर्शियल एक्टिविटी. हे वर्डिक आसा. सो हेंच्यांनी हिंगा कितें केला, सम पार्ट रिक्रिएशनाक घातला. इन रिक्रिएशन त्या टोटल एरियाचे 5% तू कमर्शियल एक्टिविटी करपाक शकता. ओके, सो वी एक्सेप्टेड. बट हिंगा 5% घेऊन ना, हेंच्यांनी 6.2 घेतला. 6.2 कोर्टान सांगला बाबा तुम्ही 1.2 तुम्ही डेमोलिश कर. पर्सेंटेज आय एम टॉकिंग. 1.2 इज अ पर्सेंटेज एक्सेस केला तेंचे. सो कोर्टाचो ऑर्डर आसा तुमचे रिक्रिएशन हिशोबान 5% परमिशन आसा. ओके, यू गो हेड. बट 52.45 you have to demolish square meter. 52
52.45 square meter, and that is 1.2% of total area. आणि टोटल एरिया बी सांगता तुमकां 4349 स्क्वेअर मीटर. तितून जर परमिशन एरिया इज 5%. 5% तूं घेतल्यार 217 स्क्वेअर मीटर तांकां परमिशन आसा. बट तेंच्यांनी कितें केलां 6.2 हे केला पर्सेंटेज घेऊन कन्स्ट्रक्शन केला. दॅट इज 270.45 स्क्वेअर मीटर. हे दीस महिना हे केलं एक्सेस असं 52.45 स्क्वेअर मीटर एक्सेस केला त्यांचे. ते कोर्टाची ऑर्डर आसा ते डेमोलिश करपाक.